गोंयांत फाटलो 2 दीस जालो पावसाचो उटंगार चालू आसा. फुडले आनीक 4 दीस असोच उरपाची हवामान खात्याची शिटकावणी. शेनवारा सांजे अंजुणे धरणाची दारां उक्ती केली. केरी ग्रामपंचायतीन लोकांक न्हंयत वचचें न्ही म्हूण जाहीर कळवणी काडल्या. Today on 4th August 2019, I had conducted inspection of Anjunem Dam to review the water level along with the executive engineer of Anjunem Dam, Sri Mahantesh Kodakatti. That time the water level is observed is around 91.2 meter and the danger level of the Anjunem Dam is around 93 meter. The same has been closely monitored by the disaster management team and I have directed the executive engineer of Anjunem Dam to monitor the same and give me updates of the same. Right now the situation is under control and citizens don't have to worry. As far as water level of Sakde river is concerned, the water level is around 2.80 meter and the water level of Bicholim river is around 3.30 meter, which is below the danger level. वाऱ्याच्या नेटान फातोड्डा नेहरू स्टेडियमाचे पत्रे हुबून गेले. कितलेशेच कडेन झाडां आडवी जाल्यात. 70तल्यान म्हादईचें पात्र पुराय भरून व्हांवता. देगेवेल्या शेता भाटांनी उदक भरलां. सावय वेऱ्यां गोशाळेचेर झाड पडून 3 पाडकां गेलीं. गोठ्याचें बरेंच लुकसाण जालां. काल सांजचे अरावंड 5:30-6:30 दरम्यान व्हडलो वारो आनी पावस आशिल्लो. हातूंत एक आमच्या प्रॉपर्टीच्या सायडीक एक शिरसाचें एक झाड आशिल्लें. तें लायटीचो खांबो घेवन गोठ्याच्या वणटीचेर देंवलें. थंय लायटीच्या हेज्या कारणान खातीर स्फोट जाले आनी तेज्या मागीर एक 5 मिनटां भितर ती भिंत आनी वयलो पत्रो शेडीचो तो कोसळ्ळो. तेज्या पोंदा एक अरावंड 18-19 गोरवां आशिल्लीं आनी ते वणटे पोंदा एक 3 गोरवां दबून ऑन द स्पॉट हें जालीं. वायर जेन्ना म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक जेन्ना आमी कळोवन लायन बंद केली तेन्ना आमी थंय वचून बाकीचे गोरवां आसा तांकां सोडूंक शकले. तातूंत एक 8-9 गोरवांक मायनर इंजुरीज जाल्या. 3 गोरवां वासरां वर्स 1.5 वर्साची 3 ऑन द स्पॉट हें जाली. रायगड पालसण कोसळिल्ल्यान कोंकण रेल्वेचें शेड्यूल हाल्लें. 60 ट्रेनी रद्द केल्यात. 50-103, 22-150, 50-105, 50-104, 50-106, 12-618, 12-284 ह्यो कोंकण रेल्वेच्यो गाडयो रद्द केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.